एक वक्तव्य केलें की काँग्रेस पक्षान केन्नाच आदर केलो ना ह्या म्हणजे दिवंगत जे रवी नायक आसा तांकां तेज्या मृत्यू नंतर तेजो आदर केलो ना। आतां ज्या दिसा तेजो मृत्यू जालो आनी त्या दिसा आमचे वेगळे वेगळे जे विरोधी पक्ष नेते LOP युरी आलेमांव आयलो, तेणें श्रद्धांजली अर्पण केली। आमची अध्यक्ष अमित पाटकर आयले, तांणी श्रद्धांजली अर्पण केली। त्याच बरोबर आमचे तिनूय आमदार आयले। आमचो आतांचो खासदार गिर्याटू फर्नांडीस आयलो, माजी खासदार फ्रांसीस सार्दिन आयलो, माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आयलो, बाकीचे हेर सगळे पदाधिकारी आयले। आनी खास करून सांगन दिसता की आमचे श्री राहुल गांधी AICCंतल्यान आपलो रिप्रेझेंटेटीव हांगा धाडलो। खास करून दिल्लीच्यान श्री माणिकराव ठाकरे जी दिल्लीच्यान हांगा आयले, श्रद्धांजली अर्पण करून ते परत दिल्ली गेले। तर रवी नायकाक आमच्या काँग्रेस पार्टीन खूब आदर आसा आनी रवी नायकाचें काँग्रेस पक्षाक खूब योगदान दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर काँग्रेस पक्षानूय रवी नायकाचो तितकोच आदर दवरला। हें हांव तुमकां एक थोड्याशा जी पदां ताका काँग्रेस पक्षा कडल्यान मेळ्ळ्या तेजो उल्लेख करता। रवी नायक जर पयले फावट मुखेलमंत्री जालो 2 वर्सां 91 to 93 तो काँग्रेस पक्षान ताका मुखेलमंत्री केल्लो आनी तेन्ना आमकां याद आसतली आनी आजूय पळय तेच्या मरणा नंतर खूब जाणांनी याद केली की रवी नायक जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना गुंडगिरी कशी सोंपयल्ली आनी आयच्या क्षणाक गुंडगिरी गोंयांत कशी वाडल्या हाची तुलना लोकांनी केली आनी ताका एक तेज्या कार्या बद्दल जी तेणें तेन्ना गुंडगिरी सोंपयल्ली ती याद आजुनी लोक काडटा। ताच्या नंतर रवी नायक खासदार जालो आनी संसदेन गेलो, तोय बी काँग्रेस पक्षानूच ताका काँग्रेस पक्षाच्या तर्फी ते खासदार जाल्ले। ताच्या नंतर ते काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जाले। म्हाका दिसता 2005 ते 2007 ह्या सालान ते काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी त्यांच्या अध्यक्षते खाली काँग्रेस पक्षान 2007 सरकार आपल्या घडोवन हाडलेलें। अशें तेणें कार्य केल्लें, गांवोगावी फिरून काना कोपऱ्यान फिरून तेणें काँग्रेसीची संघटना मजबूत केली आनी 2007 काँग्रेसीचे सरकार आयलें। 2007 ते 2012 रवी नायक गृहमंत्री आशिल्ले आनी त्या कारकिर्दीन तुमी जर पळयत जाल्यार फोंडेचो खरो विकास त्या कारकिर्दीन जालो। फोंडेचें ID हॉस्पिटल घेयात तुमी, फोंडेचें ID हॉस्पिटलूय त्याच काळान खरी उबारणी जाली। उद्घाटन मागीर जालां आसत पूण उबारणी जी जाली, जी कामाची सुरवात आनी जे 90% काम जालें ते त्या कार्यकाळान जालें। फोंडेचें मार्केट कॉम्प्लेक्स तेज्याच कारकिर्दीन जालें। बाकीचे तेज्या पयलीं म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आसतना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ग्रावंड SAGचो जो ग्रावंड आसा फोंडेचो तोय ताच्याच कारकिर्दीन जाल्लो आसा। सो अशें हें योगदान दोनी कडेन आसा। रवी नायकानूय काँग्रेसीक योगदान दिलां आनी रवी नायकाच्या नेतृत्वाकूय तितकेच काँग्रेस पक्षान योगदान दिल्लें आसा। सो ह्यो गोश्टी न्ही आमी आज विसरपाक जायना। रवी नायकाक जर आज एक जनाधार आसा पळय तो कित्याक जाला की तेजी वागणूक तेजें उलोवप हें सदांच बरें आसतालें। दामू नायकान सारकें जें भाशण केलां पळय तशें तेणें केन्नाच वक्तव्य केल्लें ना। त्या दिसा आशिल्ली शोक सभा दामू नायकान लक्षांत घेवंक जाय आसलें की आपूण हें जें भाशण करता तें शोक सभेचें भाशण करता, खंय तरी राजकीय सभेचें न्ही। ताणें खंय तरी ह्या शोक सभेचो फायदो उठोवपाचें काम ताणें आपल्या भाशणांतल्यान केलें अशें आमकां सगळ्यांक दिसून येता। सो तुमी निशेध करता काय म्हणटा तांचो? आमी काँग्रेस पक्षाचे काल नेतृत्वान अमरनाथ पणजीकर आमचे दुसरे शरद चोपडेकार थंयचे उपस्थित आशिल्ले, तांच्यांनी हेजो निशेध केल्लो आसा। गिरीश चोडणकरांनीय ताजो निशेध केल्लो आसा आनी आमी सगळे काँग्रेस पार्टीचे सगळे जे लिडर्स पदाधिकारी जे आसा ते ह्या गोश्टीचो निशेध करता। फोंड्या कशें कितें आसतलें म्हणल्यार तुमी उमेदवारी तुमी काँग्रेसी तर्फे तुमी अर्ज करतले काय म्हणून? अशें आतां काँग्रेस पक्षाचो अजून निर्णय आमकां कांय कळुना। काँग्रेस पक्ष जो कितें निर्णय घेतलो तो आमकां फोंडेकारांक आमचे फोंडेची जो ब्लॉक आसा तांकां तो मान्य आसतलो आनी तेज्या निर्णया प्रमाणे आमी फुडें वतले। इवन जी आतां डेव्हलपमेंट कामां पळय आसा ती जी उरल्या तुमची त्या टायमा वयली ती कशी कितें मुखार व्हरतले काय म्हणटा तुमी? आतां फोंड्या तुमचें नेतृत्व करपाक तुमीच आहा न्ही काँग्रेसी बद्दल म्हणटा
ती कशी कामां म्हणल्यार जी आतां तुमचे अपकमींग प्रोजेक्ट जे आसतले जे तुमचे हितूंतल्यान तुमी हाडूंक सोदतले फोंड्या म्हणटा ते कशें कितें तुमचें आसतलें काय फोंड्याक कितें डेव्हलपमेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता न्ही. जर फोंड्याक नवें नेतृत्व मेळ्ळें जाल्यार तें नेतृत्व जें कितें प्रोजेक्ट विकासाचे प्रोजेक्ट जे चालू आसा सद्या ते फुडें घेवन अवश्य वतले. सध्याच्यो आमी घडामोडी जर पळयल्यो आसत जाल्यार तुमकां दिसता की तुमचे कितले सीट येतले अशें 27 आमकां खात्री आसा की फुडलें येणारें सरकार जें आसा हें काँग्रेस आनी जे अलायन्स पार्टनर आसा जे आज आमच्या पयर सगळ्यांनी आज लोकमत आसा खास करून लोकांचें मत आसा की विरोधी पक्षांनी सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी अलायन्स घडोवन हाडचें निवडणुकेक. म्हाका खात्री आसा की अलायन्साचें सरकार 27 येतलें नेमकें सामकें. राजेश बाब, एक न्यूज चॅनलान पयर 5 दीस पयलीं एक पोल घातिल्लो आनी तातूंत तुमचो फोटो ना. केतन भाटीकर आसा, मागीर अपूर्व दळवी आसा आनी रितेश नायक आसा. ते तुमी ऑलरेडी रेसीच्यान आवट जाल्ले आसा असो एक संदेश लोकां मदीं पसरलेलो आसा. हेजेर तुमी कशें पळयता? म्हाका दिसता तें लिंक हांवें पळयल्लें. म्हाका दिसता तें लिंक जें घातलां पळय तें भाजपाची उमेदवारी कोणाक दिवची ताचेर तें लिंक आसा. सो भाजपाची उमेदवारी काय आमी मागना. मे बी हे 3 जाण इच्छूक आसतले ताका लागून तें लिंक तेज्या संदर्भान आसा. भाजपाची उमेदवारी कोणाक दिवची. आमी काँग्रेस न्ही. सो काँग्रेस टिकेटी तुमकां नक्की मेळटली अशी तुमकां हें आसा म्हणटा अपेक्षा आसा? काँग्रेस हांव आदलो उमेदवार आशिल्लो आनी गेले 3.5-4 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व हांव करतां फोंड्या. सो म्हाका खात्री आसा की जर निवडणूक लडोवपाचो विशय आयलो फोंड्या मतदारसंघांतल्यान जाल्यार अवश्य पक्ष पयलें प्राधान्य म्हाकाच दितले. तुमचें उलोवप बीन तशें कितें चालू आसा? कित्याक ऑलरेडी आतां गरमी चालू आसा, वातावरण तशें चालू आसा. अजून आमी आमचें काम चालू केलां. लोकांक भेटप, लोकांच्यो मतां जाणून घेवप आनी लोकां मुखार आमचीं मतां मांडप. पक्षाचे जे आमची धोरणां आसा ती मांडप हें आमी काम चालू केल्लें आसा. पूण अजून तशें ऑफिशियल अशें कांय अनावन्समेंट आयिल्लो ना. ते वोट चोरी तुमी जे कॅम्पेन सुरू केल्लें तें आतां खंय पर्यंत तुमचें कंप्लीट जाल्लें आसा फोंड्या? वोट चोरी आमचें जे आमी सुरवात केली आनी आमचे कार्यकर्ते बुथाचेर भोंवतात. वोट चोरीच्यो त्यो सिग्नेचर मोहीम आसा ती आमची चालू आसा आनी 5,000 सयेचें आमचें सयो घेवपाचें उद्दिश्ट आसा फोंड्या मतदारसंघांतलें.